चवथीच्या पयलीं दिसवाड्याचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें उतर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिलां. दिसावड्या कामगारांचे जे प्रश्न आसा ते बेगीनूच सुटावे करतले. दिसावड्याच्या कामगारां विशीं बसका मुखेलमंत्र्या वांगडा घेतले आनी बेगीनूच ह्या संदर्भात चर्चा जातली. उपरांत कितें तें जाहीर जातलें अशें बाबुशान ह्या वेळार सांगलां. दिसावड्या कामगारांचो जो प्रश्न आसा तो बेगीन चवथी पयलीं सुटावो करतलो. ताका लागून मुखेलमंत्र्या वांगडा बसका घेतले अशें बाबूश मोन्सेरात महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलां. राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाचो आपलो विचार आशिल्लो पूण लोक आपल्याक ते करपाक दिनात अशें बाणावलेचो माजी आमदार चर्चिल आलेमांव हांणी सांगलें. लोकांनी आपणे खासदाराची वेंचणूक लडोवची असो आग्रो धरला अशें चर्चिल सांगता. लोकांनी आपल्याक आग्रो केला खासदाराची वेंचणूक लडोवची म्हणून आपूण हातून निवृत्त जायना. आपल्याक फाटीं निवृत्त जावपाचो अशें दिसतालें आनी आपल्याक दिसताय राजकारणांतल्यान निवृत्त जातलो असो आपलो विचार आसा पूण लोक आपल्याक तशें करपाक दिनात अशें बाणावलेचो माजी आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता. लोकांक दिसता की आपणे खासदाराची वेंचणूक लडोवची आनी लोकांनी असो आग्रो धरला अशें चर्चिल आलेमांव सांगता. आपल्याक खूब दिसता निवृत्त जावचें पूण लोकांच्या आग्र्या खातीर आपूण निवृत्त जायना आनी तांकां लागून आपूण खासदाराची वेंचणूक लडोवची असो लोकांचो निर्णय आसा, लोकांचो आग्रो आसा अशें चर्चिल आलेमांवाचें म्हणणें आसा. पेडणेचो आमदार आनी हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकरान गणपतीच्यो मुर्त्यो करप्यांक चिकट माती मळपा खातीर खासा मशीन वांटप केलें. प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हटल्यार पीओपीच्यो गणपतीच्यो मुर्ती गोंयांत बंद जावपाक जाय ह्याच उद्देशान गोंयांतल्या मुळाव्या गणपती मुर्ती कलाकारांक मशिनां दितले अशें आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलां. हे मशीन वांटल्या उपरांत जे गणपतीचे मुर्ती कलाकार आसा तांकां माती मळपाक मजत जातली. चड त्रास लागचे ना, कामगार माती मळपाक हाडचे पडचे ना. ह्या मशिनांतल्यान माती मळप जातली. ताका लागून माती मळपाचें मशीन प्रवीण आर्लेकरान ह्या मुर्तीकारांक वाटला. जेणे करून गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो बंद जावचो हो हेत धरून प्रवीण आर्लेकरान मुर्ती करपी कलाकारांक हे मुर्ती कालोवपाचें मशीन वांटप केलां. मिशन फॉर लोकलाचे अध्यक्ष राजन कोरगांवकर आनी मोगो पक्ष फुडारी आनी तांच्या कार्यकर्त्यांनी नेहाल सावल देसाय हांकां मेळून प्रो कबड्डीच्या 10व्या हंगामा खातीर वेंचून आयिल्ल्यान परबीं दिली. ह्या संदर्भात राजन कोरगांवकर हांणी सांगलें की पेडणे इंडोर स्टेडियम भाड्यान घेतला आनी पेडणेच्या तरणाट्यांक खेळपाक दिवपाक जाय. तशेंच सरकारान नेहालाच्या कामगिरीचेर लक्ष दिवन नोकरी दिवची अशी मागणी राजन कोरगांवकरान गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक केला. मंगळारा उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर उदका स्रोत अधिकाऱ्यां वांगडा फातोर्डेच्या भक्ती तळ्याची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत बेगोबेग ह्या तळ्याचें नुतनीकरण आनी सुशोभीकरण करपाचें उतर तांणी दिलें. तशेंच केंद्र सरकाराच्या येवजणे खाला गोंयांत सुमार 40 तळ्यांचें नुतनीकरण जातलें अशें ह्या वेळार सुभाष शिरोडकारान सांगलें. उपरांत दामबाब तळ्याची भेट घेतली आनी पोरन्या बाजारांतल्या सोजा बेकरीची पळोवणी केली. गोंयांत सध्या 40 तरी तळयो आसात, हेंचें शोभितीकरण जातलें तशेंच नुतनीकरण जातलें. केंद्र सरकाराच्या जोडपावलान हो निर्णय घेतला. गोंयच्यो सगळ्यो तळयो पुनर्वसीत करतले. ज्यो तळयो इबाडल्यात किंवा नादुरुस्त आसात तो परतून नितळ करून तांकां एक नवें रूप दितले. गोंयांतल्यो सुमार 40 तरी तळयो आतां शोभितीकरण जातल्यो.
प्रभाग राखीव असताना लेगीत पंचायत वेंचणुकेत बऱ्याच प्रभागांनी सर्वसामान्य गटांत बायलांनी आघाडी घेतल्या. ताका लागून पंचायतींनी बायलां पंचांचें प्रमाण वाडलां. 1528 प्रभागांतल्यान 665 प्रभागांनी पंच म्हणून बायलां उमेदवार वेंचून आयल्यात. ते प्रमाण 44% जाता. तशेंच 47 पंचायतींनी बायलां पंचांचो आंकडो दादल्यां परस चड आसा. हाका लागून सरपंच पद राखीव नाशिल्ल्या पंचायतींनी लेगीत सरपंच पद बायलांक मेळप शक्य आसा. सांगे महालात, फोंडे महालात, सत्तरी महालात, केपें महालांतल्या ह्या पंचायतींनी बायलां पंचांचो आंकडो दादल्या परस चड आसा. गोंयांत खनिजां लिलाव करपा संबंधी राज्य सरकारान हालचाली सुरू केल्यात. ऑगस्टाच्या निमाणे मेरेन लिलावाचो पयलो टप्पो सुरू करपाचो विचार सरकार करता, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच उरिल्ली लिलावाची प्रक्रिया जी आसा ती सरकार टप्प्याटप्प्यान पुराय करतलो. तशेंच खण क्षेत्रांत गोंय फाटीं उरचें ना. सरकार 4 ते 6 म्हयन्यांत परतून खणकाम सुरू करतले, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वतंत्र दिसा जाहीर केलें. ऑगस्टाच्या निमणे सप्तका मेरेन खनिजांचो लिलाव सुरू करतले, अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्य सरकारान हेच्यो हालचाली सुरू केल्यात. ऑगस्टाच्या निमण्या मेरेन लिलावाचो पयलो टप्पो सुरू करपाचो विचार सरकार करता. तशेंच उरिल्ली जी लिलावाची प्रक्रिया आसा सरकार टप्प्याटप्प्यान पुराय करतले आनी तशेंच खण क्षेत्रांत गोंय फाटीं उरचें ना, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. बेटी बचाव बेटी पढाव हे फकत नांवा पुरते उरिल्ले आसा. खरेपणान ह्या सरकाराक चलयो आनी बायलांच्या सुरक्षे विशीं पडून गेल्लें ना, असो गोवा फरोडाच्या बायल फाट्यान आरोप केला. बायलांक मुळाव्यो सुविधा दिवपाक सरकार अपयशी थारला. ह्या नदी रस्त्यार देवपी भाजपाच्या महिला मोर्चाची बायलां आतां खंय गेलीं अशें ती विचारता. पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनात गोंय सरकारान 1583 कुंकळेच्या बंडा विशीं चुकीची म्हायती दिल्या. ही चूक सरकारान बेगोबेग सारकी करची, तशेंच चुकीची म्हायती दिवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी कुंकळे चिफ्टेन मेमोरियल ट्रस्टाच्या जाळवणदारांनी केला. कुंकळीची म्हायती चुकीची आसा. 1583 कुंकळेच्या बंडा विशींची ही म्हायती चुकीची आसा. ही सरकारान बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी जाता. सरकारान ह्या चुकीचेर बेगोबेग लक्ष घालचें आनी ही चूक दुरुस्त करची अशें कुंकळे चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाच्या जाळवणदारांनी मागणी केल्या. सिद्धिनायक खून प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या हातीक कांयच लागूंक ना. देखून तपास बंद करपा विशीं तांणी उच्च न्यायालयांत अहवाल सादर केला. दुसरे वटेन पुलीस आनी आतां क्रायम ब्रांचीच्या अहवालाचेर बेजारिल्ल्या सिद्धीच्या बापायन कालांगूट पुलिशेचेरूच बोट दवरला. क्रायम ब्रांचीन उच्च न्यायालयांत सादर केल्लो हो अहवाल चुकीचो आसा असो आरोप सिद्धीच्या बापायन केला. तशेंच जे पुरावे आशिल्ले ते नश्ट करून ह्या खुनाच्या आरोप्यांक वांटोवपा खातीर केल्ली ही कारस्थान आशिल्ल्याचें तो सांगता. जाल्यार समाज वावुरपी तारा केरकारान ही केस CBI कडेन दिवपाची मागणी केल्या.
ल्हान पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्या प्रकरणी वास्को पुलिशेन 4 जाणांक अटक केली. चलयेची पिराय 17 वर्सां अशें कळ्ळां. कागाळ नोंद केल्या उपरांत चलयेन ह्या 4 जाणांनी ताचेर शारिरीक अत्याचार केल्या अशी गवाय दिल्या. ह्या प्रकरणात वास्को पुलिशेन 4 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक आणि उपनिरीक्षक मयूर सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला फुडलो तपास चालू आसा. देऊळवाडो धारगळे मरण आयिल्लो धेना प्रसन्न तुडू पिराय 38 ह्या मजुराचो खून जाल्ल्याचे मरणा उपरांताचे तपासणेंत सिद्ध जाले. उपरांत पेडणे पुलिसांनी गतीन तपास करून दुबावीत आरोपी मूळ अस्तंत बंगालाचो आणि सध्या देऊळवाड्यार रावपी सफीक सुबिदाली शेख पिराय 24 ह्या मजुराक 24 वरां भितर अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा दनपारा देऊळवाडो धारगळे सुरेश कारापूरकार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन हे दोगूय मजूर कामाक आशिल्ले. दोगूय अस्तंत बंगालांतले. देऊळवाड्यार एकेच कुडीत रावताले. सोमारा दनपारा धेना तुडू कुडीतूच मरण आयिल्ले अवस्थेत सापडिल्ल्यान कॉन्ट्रॅक्टरान पेडणे पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. तुडूची मरणा उपरांताची तपासणा केल्या उपरांत ताका मारपेट केल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. पेडणे पुलीस फुडलो तपास करता. दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी 5 पर्यटकांक जीवनदान दिले. पालोळ्या दर्यावेळेर 3 जाणांक बाणावले आणि शिकेरी दर्यावेळेर एकल्याक वाटयले. शिकेरी दर्यावेळ न्हावपाक गेल्ल्या पर्यटकांच्या 4 वर्साच्या भुरग्याक दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी वाटयले. तशेंच बाणावले 14 वर्साच्या भुरग्याक व्हांवून वतना जीवनदान दिले. दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी सुमार 5 पर्यटकांक वाचयले, तांकां जीवनदान दिले. पाळोऱ्या दर्यावेळेर 3 जाणांक बाणावले आणि शिकेरी दर्यावेळ एकल्याक वाटयले. शिकेरी दर्यावेळ न्हावपाक गेल्ल्या पर्यटकांच्या 4 वर्साच्या भुरग्याक दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी वाटयले. तशेंच बाणावलेच्या 14 वर्साच्या भुरग्याक व्हांवून वतना तांकां वाटयले आणि ह्या 5 जाणांक जीव दृष्टी रक्षकांनी वाचयले. बुधवारा सकाळी कदंबा बस आणि कंटेनरा मदीं ओल्ड गोवा खोर्ले महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात जालो. चुकीच्या दिकेन येवपी ट्रकान कदंबा बशीक मुखावयल्यान धक्को दिलो. ह्या अपघातांत बशीचें बरेंच लुकसाण जालें. ट्रक चुकीच्या दिकेन वेगान आयिल्ल्यान ताणें कदंबा बशीक धक्को दिलो. सुदैवान बशीन आशिल्ल्या प्रवाशांक कसलीच हानी जावंक ना. उपरांत पेडणे गोंय पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी फुडलो तपास सुरू केलो. ट्रक मुखावयल्यान स्पिडीन येतालो आणि ट्रकान ह्या कदंबा बशीचेर मुखलो. भिरांकूळ अपघात जालो. चुकीचे दिकेन येवपी ट्रकान कदंबा बशीक मुखावयल्यान धक्को दिलो. ह्या अपघातांत बशीचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा, पूण सुदैवान बशींतल्या प्रवाशांक व्हडलीशी दुखापत जावंक ना. गोंय बेळगावी महामार्गाचेर कॅसल रॉक क्रॉस आणि अनमोड लागसरच्या पुलावयल्यान तामिळनाडूच्या पर्यटकांची गाडी न्हंयेत पडला. ही न्हंयेत गाडी पडल्यार ही तामिळनाडूची आसा. कॅसल रॉक क्रॉस आणि अनमोड लागसरच्या पुलावयल्यान ही तामिळनाडूची गाडी न्हंयेत पडली. ह्या अपघातांत 5 पर्यटकांक किरकोळ दुखापत जाल्या. उपरांत रामनगर भलायकी केंद्रांत उपचार करून तांकां डिस्चार्ज दिल्लेलो आसा. कॅसल रॉक क्रॉक्स हांगासर ही घटना जाली. ही गाडी वयल्यान न्हंयेत पडलेलेचे हे दृश्य आसा. पर्यटकांची गाडी न्हंयेत पडली. ह्या अपघातांत 5 पर्यटकांक किरकोळ दुखापत जाल्या. उपरांत तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केले. उपचार करून सध्या तांकां डिस्चार्ज दिल्लेलो आसा. व्हडलीशी जिवीत हानी जावंक ना. तांकां दुखापत जाल्लेली आसा, किरकोळ मार लागलेलो आसा.
अमूल आणि मदर डेअरीचे दुधाचे मोल आनीक 2 रुपयांनी वाडोवपाचो निर्णय ह्या कंपन्यांनी घेतला. दुधाचेर प्रक्रिया करप तशेंच दूध वेवसायिकांक कडल्यान दूध घेतना तांकां फारीक करपाचो खर्च वाडयिल्ल्यान सरकारान हो निर्णय घेतला, अशी माहिती ह्या कंपनींनी दिली. त्या खातीर अर्दे लिटर दुधाचें मोल आतां 30 रुपयाचेर जाल्यार 1 लिटर दुधाचें मोल 60 रुपयाचेर पावतलें. ही दरवाड बुधवारच्यान चालू केल्या आनी लागू जातली. दुधाच्या मोलाचें नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान पावलां उबारची अशी मागणी लोकां कडल्यान जाता. दूध म्हारग जावपाक लागला, ताका लागून थळाव्या लोकांनी दूध कमी करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. सध्या अमूल आणि मदर डेअरीचे दुधाचें मोल 2 रुपयांनी वाडलां. आतां अर्द्या लिटराचें जें मोल आसा तें 30 रुपया जाल्यार 1 लिटराचें मोल 60 रुपयाचेर पाविल्लें आसा. बुधवारच्यान ही रेट चालू जातली. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली, पूण 70 मालांतल्या नानेली आनी शेळपी हे 2 गांवांक जोडपी न्हंयेचेर वर्सां जालीं पूण आजून सादो पूल बांदिल्लो ना. गांवकारांनी हो लाकडाचो पूल बांदिल्लो आसा. एक सादो साको तरी बांदचो लोखणाचो अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. पूण गोंय 60 वर्सां पुराय करता, पूण आजून हांगासर सारको ह्या गांववाल्यांक पूल ना. नानेली आनी शेळपी ह्या 2 गांवांक जोडपी हो लाकडी पूल आसा. गोंयांत भलायकी खात्या वतीन कोरोना बुस्टर डोस सुरू जालो, तरी आसतना ह्या बुस्टर डोसाक उणो प्रतिसाद मेळटा. आतां मेरेन गोंयांत फक्त 1,15,000 लोकांनी बुस्टर डोस घेतला. फक्त 1,15,000 लोकांनी बुस्टर डोस घेतला. बुस्टर डोस जरी घेवपाक सुरवात जाली आसली तरी चडशा लोकांनी हेका प्रतिसाद दिल्लो दिसना. भलायकी खात्या वतीन बुस्टर डोस सुरू केला. भलायकी खात्याचे कर्मचारी सगळ्यो पंचायती, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन आणि विविध सुवातींनी फुकट बुस्टर दिवपाक सुरवात जाल्या. तशेंच भलायकी खात्याच्या 40 भलायकी केंद्रांनी फुकट बुस्टर डोस सुरू आसा. दुसरे वटेन कोरोनाचे दुयेंती गोंयांत वाडत आसात. खंयच कोरोना नेमांक पाळो दितना लोक दिश्टी पडना. गोंयांत आजून लेगीत 799 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 102 सक्रिय दुयेंती सांपडले. भलायकी खात्या वतीन बुस्टर डोस घेवपाचें आवाहन केल्लें आसलें तरी बुस्टर डोसाक व्हडलोसो प्रतिसाद मेळना अशें दिसून आयलां. फोंड्या वाठारांतल्या भटक्या गोरवां खातीर शेड बांदपाची म्हाजो हेत आसा. शेड बांदपा खातीर निविदा काडल्या. ही शेड फोंड्याच्या निरंकाल वाठारांत बांदतली. त्या खातीर रेझोल्युशन घेवन मडगांव नगरपालिकेन मान्यताय दिल्या. उपरांत शेड बांदपाक सुरवात करतले. ताका वट्ट खर्च 16,25,000 येतलो अशी माहिती फोंड्याचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिल्या. बुधवारा जाल्ल्या पालिकेच्या बसकेंत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. गोरवां खातीर शेड बांदची अशी ताची मागणी आसा. ही शेड फोंड्याच्या निरंकाल वाठारांत बांदतली. त्या खातीर रेझोल्युशन घेवन मडगांव नगरपालिकेन मान्यताय दिला. उपरांत शेड बांदपाक सुरवात करतली. एकाचो खर्च येतलो तो 16,25,000 आसा अशी माहिती फोंड्याचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिल्या. बुधवारा जाल्ल्या पालिकेच्या बसकेंत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो तेन्ना ताणें ही माहिती दिली. गोरवां खातीर शेड बांदपाची निविदा ताणें दिल्या. गोंय सरकारान रोटरी क्लबाच्या जोडपावलान पिंक रिक्षा सेवा चालीक लायल्या. बायलांक स्वयंरोजगाराची संद मेळची ह्या खातीर गोंय आर्थीक उदरगत महामंडळा वतीन बायलांक रिक्षा घेवपाक रीण दिवपाची तजवीज सरकारान केल्या. ह्या सेवेचें उक्तावण भारताच्या स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. बायलांक स्वयंपूर्ण जावपा खातीर गोंय सरकाराच्या ह्या उपक्रमाक चडशा बायलांनी येवकार दिला. पूण जी बायलां पिंक रिक्षा चलोवपाक सोदतात तांकां योग्य प्रशिक्षण दिवप गरजेचें अशें पिंक रिक्षा चलोवपी सांगता. कांय बायलांक सारकी रिक्षा चलोवपाक येना ताका लागून तांकां प्रशिक्षण दिवचें अशी ती सांगता. हरशीं बायलां स्कूटी किंवा नॉन गियर बायक चलयतना दिश्टी पडटा, पूण हेका गियरां आशिल्ल्या कारणान ती योग्य रित्या चलोवपाक येवपाक जाय म्हणून बायलांक एक वेगळे रिक्षा चलोवपाचें प्रशिक्षण दिवचें अशें पिंक रिक्षा चलोवपी हे चली सांगता.
शेतकऱ्यांक 3 लाख रुपया मेरेनच्या ल्हान मुजतीच्या शेतकी कर्जाचेर 1.5% सूट दिवपाची तयारी केंद्र सरकारान दाखयला. ह्या येवजणे खाला 2022 ते 2023 आणि 2024 ते 2025 या काळात 34,856 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्या. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान ह्या विशीं माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीन वाडचे हे खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचे मंत्री ठाकुरान सांगले. फोंड्यासावन बेळगांव वचपी अनमोड घाटाच्या महामार्गाची सामकी वायट अवतिकाय जाला. हांगा व्हडले व्हडले खड्डे पडल्या. जेन्ना पावस चड प्रमाणात पडटा त्या वेळार हांगा उदक भरता. खड्ड्यांचो नेम कितलो आसा हेजो अंदाज मांडपाक जायना. तेका लागून अपघात जावपाची शक्यता आसता. चिकोल आशिल्ल्या कारणात गाडयो सुद्दां चलयता आसतना स्लीप जाता. अनमोड घाटावयलो सगळो रस्तो फोंडकुलांनी भरून पडला. ताका लागून थंयच्यान यो वच करपी गाडयो चलोवप्यांक तांचो भरपूर त्रास सोंसचो पडटा. पावसाचे दीस आशिल्ल्या कारणात फोंडकुलांनी उदक भरता आनी ताका लागून थंयच्या लोकांक आपलो जीव धोक्यांत घालून गाडी चलोवची पडटा. ह्या फोंडकुलाक लागून अपघात जावचो न्हय म्हणून प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें आनी हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी जाता. फोंड्यासावन बेळगांव ते अनमोड वचपी घाटाची ही अवतिकाय जाल्लेली आसा. महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकाराचे पहिले विधानसभा अधिवेशन बुधवारच्यान सुरू जाले. मात अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी विधान भवनाच्या वाठारांत व्हडा नारेबाजी केली. शिंदे गटाचे आमदार विधान भवनात येत असताना आले रे आले गद्दार आले 50 खोके एकदम ओके अशी नारेबाजी केली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा सभाघरा भायर विरोधक आक्रमक जाल्ले दिसले. विरोधक विधान भवनाच्या भायर बसले आणि राज्यात ओलो दुष्काळ लागू करात, शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दियात अश्यो मागण्यो सुरू केल्यो. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसीच्या आमदारांकडल्यान ही नारेबाजी चालू आशिल्ली. फाटल्या खूब दिसां सावन मंत्रिमंडळ विस्तार, खातें वांटप ह्या मुद्द्यावयल्यान शिंदे फडणवीस सरकाराचेर विरोधकांनी टिकांचे फार पेटयले. अधिवेशनात सत्तेर आशिल्ली महाविकास आघाडी आता विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी पळयतली. चवथीच्या फाटभुंयेर गोंय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक ह्या म्हयन्यांत बेगीन म्हटल्यारूच 24 ऑगस्टाक पगार दिवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. हरशीं सरकारी कर्मचाऱ्यांक दर म्हयन्याच्या 1 तारखेक पगार जाता. अंदू चवथीची परब 31 ऑगस्टाक आयिल्ल्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांक बेगीन पगार दिवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच पेन्शन धारकांक आनी स्वतंत्र सैनिकांक लेगीत 24 ऑगस्टाक पेन्शन दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. 24 ऑगस्टाक सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार जातलो. हरशीं 1 तारखेक हांकां पगार मेळटा. पूण चवथीची परब 31 तारखेक येयल्ल्या कारणात बेगीन पगार वांटपाचो सरकारान निर्णय घेतला. खर्रेवाडे सुगूर हांगा श्री वेताळ देवस्थान सोमारा सांजे 7:30 वरांचेर सोनेरी तारे ही स्वरतेज भक्तिगीत, भावगीत, अभंग, नाट्यगितांची कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक गावपी तेजस वेर्णेकार आणि संजली नागवेकार, तांकां तबल्यार साथ दिवपी दत्तराज च्यारी आणि पेटयेर महेश गांवकर हाणें साथ दिली. सूत्रसंचालन मुकुंद मडगांवकारान केलें.